मोगो आणि गोविपा ह्या दोन्ही पक्षांनी सध्या बीजेपीक सहकाराचें धोरण उलोवन दाखयलां। सध्या आसा ते सरकार युती म्हणून सत्तेर आयलां आनी युती म्हणूनच काम करचें पडटलें अशें मोगोचो अध्यक्ष मंत्री दीपक ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। दीपक म्हणटा दिल्ले खात्यांक फाटलीं 2.5 वर्सां आपणे पुराय न्याय दिल्लो। सहकार खात्यांत ताचे परफॉर्मन्साचो प्रस्न नाशिल्लो। मिकीक उलयता त्या कोंतान ताका व्हडलें खातें दिल्यार चलतालें। सध्या ताका आरईडीएची व्हडलीशी कल्पना ना। साश्टीत फुटिल्ली काँग्रेस, मिकीचो आदार आनी दुसरे वटेन मोगो कडेन युती करून बीजेपीन काँग्रेसीक वडोवन 2.5 वर्सां फाटीं सरकार हाडलें। नवें मंत्रिमंडळ आनी खातें वांटपात मोगोचें कॉपरेशन बीजेपीन कापलें आनी मिकीक भितर घेतलो। दोनूय पक्षांक कितें दिसता काय म्हूण पळोवंक प्रुडंट मोगोचो अध्यक्ष दीपक आनी गोविपाचो मुखेली मिकीक मेळ्ळे। दीपक म्हणटा फाटलीं 2.5 वर्सां चल्लां तें युतीचें सरकार आनी युतीन दिल्लीं आस्वासनां बीजेपी आनी मोगोक एकठांय तडीक लावची पडटलीं म्हूण ताणें याद करून दिली। आनी हांव हॅपी आसा म्हणून विचारपाची गरज ना, कारण हें सरकार युतीचें सरकार म्हणून सत्तेर आयिल्लें सरकार। मोगो आनी भाजपाची जी युती जाली त्याच्या माध्यमांतल्यान हें सरकार सत्तेर आयिल्लें। फाटलीं 2.5 वर्सां काम केलें, त्याच पद्दतीन आमी सगळे जाण काम करून लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। जें काम हें सरकार दिता, मुख्यमंत्री दिता, तें काम करपाची हिम्मत आमी दवरिल्ली आसा आनी तें काम आमी करतले। सहकार खातें कापपा इतलें आपलें वायट परफॉर्मन्स नाशिल्लें। सगळ्या खात्यांक न्याय दिला म्हूण दीपक सांगता। तुमी कमी पडले खातें सांबाळटना तशें कितें? अशें म्हाका जालें दिसना। खात्याक हांवें योग्य न्याय दिला आनी सगळ्याच खात्यांक योग्य न्याय दिला। खातें काडटलें म्हूण ताका पयलीं खंय कल्पनाय दिवंक नाशिल्ली। दीपक म्हणटा ताची गरजूय दिसना। काडपा व्हडलें कारण बी अशें कितें एक्सचेंज करपा व्हडलें कारण अशें कितें सांगलेलें बी तुमकां? ना तशें म्हाका कांय सांगूं ना आनी म्हाका ताची गरज ना। मिकीक मात ताका दिला त्या आरडीए खात्याचो सद्याक कसलोच अदमास ना। काम कितें तें समजूंकूच खंय ताका आठवडो वयतलो। खातें दिलें तें बरें आहा, आमकां टायम जावं, फाटल्यो गोश्टी कितें कशें आसल्यो, फुडले कशें करपाक, ते फाटले गोश्टी कशें त्यो पयले बगर फुडल्यो गोश्टी करूं मेळना न्हू। पयले फाटल्यो गोश्टी पळोवपाक जाय। सो म्हाका एक आठवडो तरी लागतलो त्या जाग्यार पळोवपाक घालपाक। मिकीच्या हिसबान मात ताची ताक पयल्यार ह्याच्या बरें खातें ताका दिल्यार चलतालें। घडये आरडीएंत परफॉर्मन्स दाखयल्यार ह्याच्या बरें मेळत म्हूण तो सद्या उलयता। आर यू हॅपी विथ द पोर्टफोलियोज काय तुमकां कितें बरें आनी जाय? पयशे आशिल्ले मनशाक कोणा नाका पयशे, आपल्या कडेन आसा म्हणून नाका म्हणिना न्हू। सगळे मंत्र्यांची एक इच्छा आसता बाबा आपल्याक कितें बरें मेळचें म्हणून, पूण म्हजी इच्छा तशी ना। म्हाका कितें दिलां तें म्हाका तेजें बरें करून दिवपाक दाखोवपाक जाय, तेन्ना म्हाका दुसरें मेळपाक शकता न्हू। आमची कॅपेसिटी दाखोवपाक जाय। घेतिल्ल्या खात्यांक न्याय दितले म्हूण दीपक आनी मिकीन मिडियाक सद्या तरी उलोवन दाखयलां। दोगांयची घुसमट जाल्या म्हूण मिडियांत खबरो येतात, मात खटकपा सारक्यो गजाली दोगांयनी सद्या तरी ऑन कॅमेरा उलोवन दाखयल्ल्यो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हणजुण्या वजरांतली दर्यादेग सुंदर, मात रातचो थंय पांय दवरपाची मनसुकी ना। ट्युरिस्टांक लायट, रस्त्या सारकिल्ल्यो मुळाव्यो गजाली नाशिल्ल्यान शेकवाल्यांचे धंद्याक मार बसता। ट्युरिस्टांकूय जायत्यो गरजेच्यो गजाली मेळनात। ट्युरिस्ट म्हणटा ओजरांत दर्यादेग आसा बरी, मात रातच्या वेळार लायटी नाशिल्ल्यान बरोच त्रास जाता। दर्यादेगेर यो वच करतले जाल्यार सारको रस्तोय ना। लायट, रस्तो आनी कोयराच्या त्रासाक लागून ट्युरिस्ट रातचे येवंक सोदिनात म्हूण शेकवाले उलयतात। ओजरांत हणजुणची ही दर्यादेग भायल्यान दिसपाक बरी, शांत, कोणाची कटकट ना। ट्युरिस्ट दिसाचो थंय दिसता, मात रातची सामसूम। रातच्या वेळार परिस्थिती पळयात। शेकाच्यो सुवाती आनी दर्यादेगेर काळोख। स्ट्रीट लायटी पेटनात। रातचो थंय पांय दवरपाचो कोणूच धाडस करचो ना। अनवळखी ट्युरिस्ट तर नाच। ट्युरिस्टूच स्वता ही गजाल उलोवन दाखयतात। There's some drawback that there's a lack of electricity sometimes. It's dark in the evening, you can't eat here, they can't prepare meals, and in the hotel there is no air condition, the roads are terrible. There are a lot of things which could be improved. For otherwise it's a nice place. दर्यादेगेर येवपाक दोंगुल्ले वयल्यान देंवचें पडटा। दर्यादेगेर यो वच करतले जाल्यार रस्तो ना। कोयर उखलपाचीय वेवस्था ना। दर्यादेगेर रातचीं सुणीं आनी गोरवां। शेकवाले म्हणटात काळखांत ट्युरिस्टांचेर हात घालपाचे प्रकार हे पयलीं घडल्यात। अशें तुमी पयशात फाटल्यान लायट ना, कोण एक कस्टमर येयलो ताका भंय दिसता। अशें कितलेच फावटी अटॅक सुद्दां जाले फॉरेनरांक, तांकां घट धरता। आमी टॉर्च घेवन गेले की धांवता। आतां कोण ते कळना, गोंया भायले काय कोण पळय ते।
परत हांगा उदीक ना, उदकाचो एक सुद्दां टॅप ना, एक गार्बेजीक आमकां कोणें कितें व्हडलें कितें दिवंक ना, आयडन दिवंक ना. आमकां सांगलें आतां आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तुमची डेली गार्बेज काडटले. आतां आमी स्टार्ट करून एक 10-15 दीस जाले, कोण ना हांगा. आनी आमकां सांगलां सेपरेट कर, आमी सेपरेट केला, पण तो व्हरपाक कोण ना, तो कुसता. खूब कस्टमर येयला गोंयान, खंय आसा आमकां ना. कित्या खातीर ना? मेन म्हणजे वाट ना. वाटेक एक दोंगर कसो आसा आमकां 200 मिटर वयर चडचें पडटा. तेन्ना सकयल येता जाल्यार वाट ना. आमी कितले फावटी आतां टुरिजमा कडेन ट्राय केली, गव्हर्मेंटा कडेन ट्राय केली, पंचायतीन ट्राय केली, आमकां वाट दिवची, वाट ना. शेकवाल्यांनी ही गजाल पर्यटन खात्याच्या कानार घालून जाली. मात ओझरांतले दर्यादेगेर अजून मेरेन खात्याची ते दिशेन कांयच हालचाल दिसना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. घेवया एक विराम.